म्हादयच्या इश्यूचेर राजकारण तापता. केंद्रांत आनी कर्नाटकांत बीजेपी सरकार आशिल्ल्यान गोंय सरकार डायरेक्ट अटॅकिंग मोडान ना. दुसरे वाटेन सभापती बॅलन्स राखून विरोधकांनी योग्य प्रस्ताव हाडल्यार खंय तो मान्यताय दितलो, सरकारा कडेन उलयतलो. आज जो विषय जो आयला म्हादय संदर्भात विषय आसा तो खूब लॉंग पेंडींग, खूब वर्सांचो फाटलो विषय आसा. आज तो एक तेंगशीर आयला सरकारान जर भूमी ह्या संदर्भातलो प्रस्ताव जर म्हाजे आयला आसत तर त्या संदर्भात जर गोंयच्या अन्य आमदारांनी सुद्दां जे अन्य पार्टीच्या आमदारांनी आपली भूमिका आपलो प्रस्ताव जो आसा दिल्लो आसा त्यामुळे सरकारा कडेन दिल्लो आसा तो योग्य प्रस्ताव आयला जर जाल्यार हांव ह्या विशया संदर्भांतली जी काही सरकारी भूमिका आसतली त्या संदर्भात योग्य निर्णय घेवन की ज्या विशयाचेर म्हादयचो विशय न्ही अन्य जे विशय आसा गोंयच्या हिता खातीर ताजेर वेळोवेळी चर्चा जावपाक जाय आनी चर्चेंतल्यान तातूंत राजकारण करनासतना राजकारण विरहीत जी आसा न्ही चर्चा जावपाक जाय. विजय सरदेसाय म्हादयच्या इश्यूचेर अटॅकिंग मोडांत. 18 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवन खंय उपाय काडचो. बीएसीचे बसकेन खंय तो विशय काडटलो. बीएसीच्या मिटिंगेक हांव मेनचेर काडटलो म्हणटा आज जेन्ना तूं स्थानीय संस्थांक म्हळ्यार पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक रिझोल्युशनाक घेवंक लायता, असेंब्लीन रिझोल्युशन घेवप ना. असेंब्ली रिझोल्युशन घेतला जाल्यार 3 दिसान असेंब्ली जाता, 1 दीस पयलो गेलो तुजो. सो इट हॅज टू बी मॅन्डेटरी हे 3+15 18 दिसांची असेंब्ली जावपाकूच जाय, जाल्यारूच गोंयचे इश्यूज जे आहात ते आमी घेवंक शकतले. ना जाल्यार ही असेंब्ली नांवा खातीर लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर असेंब्ली अशी जाता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी भिमा पाटील.